श्रीहरिगुरुभ्यो नमः. भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न पौरुषम म्हणून एक वाक्य आसा. आमगे सगळे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाक एक भारी विशेष जावन आशिल्लें भाग्य मेळ्ळां. तुम्ही सगळे काशी मठाचे यती परंपर काढली मोंजलारी तंतू सत्ताचे यतिवरेण्य श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेले जिवंत वृंदावनसची जागो खंय म्हळ्यारी मुंबई गांवचे वाल्केश्वरांत. हे वाल्केश्वर काशी मठ आता जीर्णोद्धार जाता अशे विशयो तुमकां सगळ्यांक गोत आसा. भरतखंडाचे तुम्ही सगळे मठाचे यती परंपर काढली तरी जाल्यारी जिवंत समाधी घेतील तसल्या खाली तिन्नीची यतिवरेण्य नाम्या स्वामी आसताची म्हणून सांगताची. हे तिनी स्वाम्यालांतू एक क्षेत्र आमगेल वाल्केश्वर जावन आसा म्हणाले आम सगळ्यांक अभिमान. ताका सांगिले भाग्यम फलति सर्वत्र म्हण आनी आमके एक व्हड भाग्य म्हणाल ताजे खातीर. तशीची जिवंत वृंदावनस्थ जावन आशिल्ले श्री माधवेंद्र तीर्थ स्वामी आजिकय हांगा येवचे तसले भक्तांक तांगेल वृंदावनातुलानाची अनुग्रह करताची मनशाक अनेक साक्ष आसाची, अनेक काणी आसाची. तुमगेला जलारी मस्त दृष्टांत आसा पुरो. तई भक्तीन श्रद्धेन कोण पुरे प्रार्थना सಲ್ಲಿಸಿತಾ की कोण पुरे प्रार्थना करता की तनी उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जलाले मस्त निदर्शन आमगेल मुखार आसा. श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यान 150 वर्ष फुडेची म्हळ्यारी 150 शतमाना मागशीची सगळे आमगेल समाज धार्मिक जावन मस्त येळीक जावका, मस्त अभिवृद्धी जावका म्हणून सांगून तांगेले जीवनाची तांणी समर्पण केलेले तुम्ही आयकून आसा पुरोची. कोच्चीन तशी तसले तिरुमला देवस्थान जायत, चेर्ताळ जायत, मुल्की जायत, गुरुपूर सहित आमगेल समाजाचे अनेक देवळाचे निर्माण जीर्णोद्धार कार्या ಮೂಲಕ आमकां माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यान अनुग्रह केला. काशी म्हळ्यारी आत्ताचे वाराणसी अशी तसले काशी मठ मूल मठ विस्तरण करून थंय बिंदू माधव देवाक प्रतिष्ठापन करून अनुग्रह केलेले हेची माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यान. पुराणांतू एक काण येता. त्रेतायुगांतू प्रभू श्री रामचंद्र सीतादेवीक सोदून घेवन दक्षिणा दिक्का कडेन येता आसतके येतना एक जागेंतू राबून ईश्वराला लिंग ताण निर्माण केल्ले म्हणून सांगताची. रेमेक संस्कृतान वालिका म्हूण म्हणताची म्हणून केलो संस्कृत पंडित सांगताची. वालिका तुलान म्हळ्यारी रेमे तुलान ईश्वरा लिंग निर्माण केल्या निमित्त ह्या प्रदेशाक वाल्केश्वर म्हणून म्हणताची. ईश्वराक प्रार्थना कोण जत्तरी प्रभू श्री रामचंद्रान गंगा मातेक पेटोवन दिवच्याक म्हळ्यार गंगा मातेक भुंयक हाडका म्हणून ईश्वराक प्रार्थना करून तागेला आशिल्ले तसले बिल्लू नेलाक मारतना थंय एक सरोवर निर्माण जाली. हें सरोवर आज जाल्यार आसा. मुंबई गांवचे वाल्केश्वरा तुम्ही पळयल्यार कळटा सुत्तू लागीं समुद्र अशें जाल्यार थंय एक सरोवर आसा. त्या वर्स सगळेची गोड उद्दा दिता. हें एक विस्मया कारण कशें न्हय. हें पुराणांतूल एक काणी आमकां एक निदर्शन. रामान बाणातुलान निर्माण केलें तसले हें सरोवराक आजी बाणगंगा म्हूण म्हणटाची. हें नांव पुराण प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध. हेंची वाल्केश्वर मठांतू काशी मठाचे 18th यतिवरेण्य श्रीमद वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेले वृंदावनस. अशी तुम्ही पळयतना रामान आशिल्लो तसलो जागो दोनी स्वाम्याले माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले तशीची वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्यान वृंदावन घेतील तसले एक जागो. पवित्र गंगेल सानिध्य. हें पुरय वाल्केश्वर मठाचे परिसर
पुराण सदृश जावन पुण्यक्षेत्र करून घेतील असं मात्र आज एक पुण्यक्षेत्र म्हणून सांगलारी बहुशा खंडित चुकी जायच ना. या पुरं सांगेल कसं लायका म्हणारी येऊची वर्ष म्हणारी 2024 इसवींतू आमगेल्या स्वाम्यान काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान ह्याची वाल्केश्वर मठांतू तंगेल चातुर्मास व्रत त्यांनी घेवच्या असच. असले एक पुराण प्रसिद्ध दिव्य परिसरांतू आमगेल काशी मठाचे नूतन जावन आशिल्ले कट्टड वैभवान जीर्णोद्धार जाता अशें आमगे सगळ्याले अदृश्ट म्हूण दिसता. केलो विशयू आमकां जिवनांतू एक पटी मात्र अवकाश मेळटा ते अवकाशू आमी सदुपयोग करका जाता. दोन्ही स्वाम्याला वृंदावन आशिल्लें तसलें एक स्थळ हें एक पुराण प्रसिद्ध वाल्केश्वर मठ जीर्णोद्धार करतना आमकां जाल्यारी तनु मन धन सहाय कोरका म्हूण दिसलारी ते एक अवकाश असलारी हे अवकाशू सदुपयोग करून घेवचे आमगे सगळ्याले कर्तव्य म्हूण सांगून घेवन आम्ही ಒಟ್ಟು केला तसला एक धनसंपत्तांतू एक हवीर बागू असले एक पुण्यप्रद कार्याक आम्ही दिवका म्हूण तुमकां दिसलारी खंडित हे अवकाशू तुम्ही सदुपयोग करून घेवका. हे जीर्णोद्धाराक तुमगेल मट्टा कांय पुणी तुम्ही सहायू खंडितय कोरेत. जीवमानांतू तावळ सांगील म्हणकेच ಕೆಲವು ಅವಕಾಶ ತತ್ತಾವಳಿ ಏನ ಅಸಲು एक जीर्णोद्धार कार्यांतू तुम्ही तनु मन धन सहाय कोरनो हरिगुरु कृपेक पात्र जावको म्हणून तुमगे लागी निमगून घेता सजी आणि खंडित जावन येवची वर्ष 2024 इसवींतू भारी विजृंभणेरी हरिगुरु कृपेन आमगेल स्वाम्याला चातुर्मासू मुंबई गांवच्या वाल्केश्वरा चोलच्या असं म्हणून वापस आम्ही तुमका उडगास करता असताची. नमस्कार.